हाऊसिंग बोर्डाची 31 लाख चौखंड मीटर जमीन खाजगी पार्टीक विकपाच्या प्रकरणाची ही केस. हे केशीत त्यावेळचो हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन एल्विस गोम्स आणि हाऊसिंग बोर्डाचो तेन्नाचो मंत्री निखण हळर्णकाराचेर आरोप आसात. त्या वेळार जुजे फिलिप डिसोजा येणावळ मंत्री आसलो. ते केशी संबंधान जुजेक 27 डिसेंबराक एसीबीत येवचो म्हूण समन्स धाडिल्लें. मात जुजे नातालाक लागून शेनवाराच एसीबीत आयलो. जुजेक एसीबीन कित्याक आपयलो ते पळयात. जमीन विकपाची प्रक्रिया जाली तेन्ना जुजे फिलिप येणावळ मंत्री आसलो. जमीन संपादन अधिकाऱ्यान येणावळ खात्याक कलम 4 लागू करचे म्हूण फायल धाडिल्ली. खात्यान जमीन संपादन कायद्याचे कलम 4 लागू करपाची नोटिफिकेशन फायल जुजेक धाडली. त्या कलमा प्रमाण संबंदीत लोकांक नोटीशी वचून जमनी विशीं स्पश्टता येवपाची. मंत्री जुजे फिलिप ते फायलीचेर 2 वर्सां बसून रावलो. फेब्रुवारी 2010 ते मार्च 2012 फायल थंयच आसली. दुसरे वटेन जमीन खाजगी पार्टीक विकपाचें काम चालूच उरलें. ती जमीन संपादन करपा खातीर कायद्याचे कलम 4 लागू करपाच्या फायलीचेर 2 वर्सां कित्याक बसून रावलो काय म्हूण सोदपाक एसीबीन आदलो येणावळ मंत्री जुजे फिलिपाक समन्स धाडिल्लें. हे विशीं विचारपाक जुजे कडेन संपर्क सादलो मात तो घरा कडेन नासलो. ताणें फोनूय उबारलो ना. सोमारा 26 जानेवारीक हेच केशीत आपाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार आनी हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन एल्विस गोम्स आनी हाऊसिंग बोर्डाचो तेन्नाचो मंत्री निखण हळर्णकार हांकां एसीबीन आपयल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.